पयले जो सुवातेर सांगचें म्हटल्यार हो जो पावस येयला पळय तो प्री मॉन्सूनाच्या पयलीं पावस येयलेलो आसा, म्हणजे अनएक्सपेक्टेड रेन येयलेलो आसा. आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांनी आपआपल्या वॉर्डान प्री मॉन्सून काम स्टार्ट केल्लेलें, पूण देवाच्या कृपेन तितलें फ्लडींग जावंक ना. मातशें जालें थंय उदीक भरलें तें भरलें बरें आहा. पूण आतां हें जें जालां पळय काल आनी पयर रातच्यान अशें सोडलां सगळी सिवेज आहा पळय सिवेज, म्हाका दिसता सिवेज फूल सिवेज बायणा एरियांसून ते तेंच्यांनी पंप करूंक ना आनी तेंच्यांनी रिवर्स फ्लो सोडलेले आसा. त्या कारणान पूर्ण सगळ्या पयरची गजाल तेन्ना म्हाका रातचो फोन येयलो अरावंड 10-11 सुमार आनी हांव नेक्स्ट डे थंय सायटीर गेलो आनी पयलें जाल्यार फूल ते शेतान नल्ला सोडून शेतानसून तें पास जालें कांय उदीक आनी आमी पयलें आनी आमी थंय जेसीबी घातली फाटीं तांकां दुसरो हाडून रिपोर्ट हाडलो तो येयलो थंयसर तांकां दाखयलें आनी एक्चुली हांवें आमच्या सॅनिटरी इंचार्ज आमचो महेश आहा ताकाय सांगून हें केलें आनी हेल्थाकूय फोन मारला सांगला पळय हेचेर तुमी कितें कारवाय करतले एक्चुली घाण कितलें आनी वाज इतलो घाण मारतलो तेचेर कितें तरी कारवाय जावपाक ना. आमी ऑलरेडी चिंतलेलें आसा. इवन हांव आमदारा कडेन उलयलो आमदाराकूय सांगला की तुमच्या वॉटरान तुमी हें कित्याक हें बरें न्हू कोण कितें करता आनी आमचे गोंयकारूच जे कोण सोडटा ते गोंयकार तेंच्यांनी पुसपा तशें करनाका. आमचे कडेन सिस्टम आसा हांगा टँकर आहा टँकरान तुमी सिवेज तुमी खाली करपाक शकता अशें हें करना कित्याक लोकांनी ते शेतां आसा शेतान तितून तेजें तें उत्पन्न जाता तितून तेजें पोट भरता खंय तरी लोकांनी चिंतपाक जाय आनी खंय तरी बंद जावपाक जाय. आमची कारवाय चालू आहा. तुमच्याय माध्यमांत हांव लोकांकूय सांगूंक शकता मातशें कोण सिवेज असली घाण करता तेंच्यांनी सोडची न्हू म्हणून. कितें दुबाव बी आसा तुमकां कितें मागीर खंयच्या वाटेच्यान येता जावं कशें येता दुबाव म्हणजे आतां कशें आहा चडशे लोक आमकां थंयसर सांगता पळय हांगासून ते एवरी टायम जुंता कोटा सोडटा म्हणून पावसाच्या टायमाचेर कळ्ळें न्हू. म्हणून आतां हांवें सांगलां कोण थंयसर जुंता कोटाचे कोणा कडेन पावसाचे कोणा कडेन आमी तांकां तुमी उलोवची आनी तुमी हें करचें. इवन आमी PWD कडेन उलयताले सिवेज करता बाबा हें कशें जाता कितें कारण कितें तुमचे कितें आसा रिकॉर्डाक कितें आसा जाल्यार तें उलयता. आतां ती हांवें फोन मारलो लागलो हांव